आसपा सारको दुःशासनाचें कृत्य शिरोडा पंचायतीन जालें. करपी कोण? मेघश्याम शिरोडकर. हो मेघनाथ एलायस मेघश्याम शिरोडकर आसा तो सुभाष शिरोडकर जो BJPचो MLA तसोच मंत्री आसा तेजो भाव. आनी हो आयचो एकूच इन्सिडंट न्ही, हे इन्सिडंट तेजे चालूच आसता. भितर कोणा येता तेका धमकेता असले कितकेशेच व्हिडियो आसा. आनी एकटे चलयेक तेणें तशेंच त्रास केल्ले पयलीं. आनी आयज तो सांपडलो. तो जेन्ना ग्रामसभा चालू आशिल्ली तेन्ना जेन्ना आमच्या भुरग्यांनी ताका कायदो सांगलो की व्हिडियो काडपाक मेळटा, व्हिडियो काडपाक कांय येना, तेन्ना हो उलोवपाक लागलो. तेजी बायल सरपंच स्वताक तेंच्यांनी ते कायदो सांगलो तुका कांयच रायट ना म्हणून. सरपंच उलोवंक शकता पूण तुका थंयच्यान कांय उलोवंक शकता म्हणून. तेन्ना तेणें थंयच्यान जी फॉट मारलेली ती हेजेर पडली, जेजेर एक चेरी फॉट मारली ती हेजेर पडली. आनी जेन्ना ते विचारपाक गेले तेन्ना तेणें तेजे कडेन एसॉल्ट केलो. एसॉल्ट हे प्रमाणान केलो त्या लागून ताका आमी जो महाभारताचें जे कृत्य आसा ते हेजेर ताका हें केल्लो आसा ते हेजेर फॉट मारली. आनी मागीर तेजे हात पिळे. मागीर आमचे भुरगे आशिल्ले तांकां तेणें मारपाक येयलो, तेंच्या आंगार येयलो, सारकी सैरा वैरा जालो सगळो. आनी हें कृत्य करतना बाकीचीं सगळीं आसा तीं पळयत उरलीं थंय. पोलीस आशिल्ले थंय, तेंच्यांनी सांगलें हें करपाक मेळना, तुमकां रायट आसा. तरी सुद्दां ते सगळे पळयत रावले. बाकीचे जे पॅनल्स आशिल्ले तेवूय पळयत रावले. जो एक पंच आसा तोवूय आमचे बरोबर आसा, जो आरजीचो पंच आसा तो. आनी हें कृत्य इतकें भयानक आसा तें खंय तरी हेजेर जे बिहारा सारके जावं UP सारके हितून जाता तें आयज गोंयान घडपाक लागलां. हे CMानूय पळोवपाचें कित्याक स्वता CM आसा तो CM होम मिनिस्टर आसा. आनी ही गजाली ह्यो घडत आसता. दुसरी गजाल जो CM आसा तेजी बायल महिला मोर्चाची अध्यक्ष आसा तेंच्यांनी जो स्टेटमेंट आमी पळयतले तो स्टेटमेंट येतलो जाल्यार काय फक्त तेंच्यांनी थंय एक आपलेच सगळें हें करून फॅमिली राज जशें शिरोडा पंचायतीन जालां तशें तेंच्यांनी BJP फॅमिली राज्य केलां काय म्हणून हें आमी सगळें पळयतलें. आनी हेजेर आमी स्ट्रीक एक्शन घेतलें. हेजेर आमी फॉलोअप चालू आसतलो. आतां तुमी पळयलां 2-3 वरां इंट्रोगेशन जालें तिजें. तेणें सगळें आपलें कितें जालें तितकें घडलां आनी पोलिसां कडल्यान आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळा. हांव मागता आमचें मनिलान फुडलें सांगचें. तर आज आमी ग्रामसभेक पॉयंट मांडपाक गेल्ले आमचे गांवचे इश्यूज कितें आसा ते. तेन्ना आमी व्हिडियो काडपाक म्हाजो एक गांवचोच भाव व्हिडियो काडपाक लागलो. तर व्हिडियो काडटा तो म्हणपाक लागलो पंच आसा तो मेघनाथ शिरोडकर तो इन द प्रेझन्स ऑफ सरपंच जेन्ना ग्रामसभा आसा तेन्ना पंचान पेक्षा सरपंचान उलोवपाचें आसता. पूण तो गेलो सरपंच जी आसा पल्लवी शिरोडकर ती मेघनाथ शिरोडकर ती त्या मेघनाथाची पंच तो आसा तेजी ती बाय. सो ती वगीत रावली थंय कळ्ळें. आनी आमचो जो एक तो भाव जो व्हिडियो काडटालो तेका तो सांगपाक लागलो की तूं व्हिडियो काडनाका म्हणपाक लागलो. व्हिडियो काडनाका तेणें सांगलें व्हिडियो काडपाक आपल्याक रायट आसा. आनी सगळ्यांनी सांगलें की व्हिडियो काडपाक रायट आसा म्हणून आमकां. तर तो थंयच्यान उठून हेच्या आंगार येयलो. आनी एकटो भाव व्हिडियो काडटालो तेच्या आंगार आयलो आनी तेजो मोबायल बी काडपाक लागलो आनी ताका धुकून बिकून उडोवपाक लागलो. सो तेजो मोबायल पडटलो म्हणून हांवें स्टार्ट केलो व्हिडियो काडपाक कळ्ळें. व्हिडियो काडपाक हांवें स्टार्ट करतकीर हांव व्हिडियो काडटा थंय आसा. हेणें म्हाज्या हातीर हांव सामकें जोरान थापड मारून मोबायल म्हागेलो काडपाक पळोवपाक लागलो. सर हांवें कितें म्हणलें आनी खुर्चेर तेणें खोट मारली हांव म्हाजे कडेन येवपाक असो. सर हांवें म्हणलें ताका मोबायल तुवें म्हाजेर हात कसो घातलो काय विचारलें. तुजेर हात घालपाक तुका कितें म्हाका तेणी बॅड वर्ड्स म्हणलें कळ्ळें. बॅड वर्ड्स म्हणटकीर हांवें ताका सांगलें म्हाका मोबायल दी म्हणपाक लागलो आनी हात धरून ओडलो म्हाजो तेणें म्हाजेर हात घातलो. आनी म्हाजेर हात घातलो म्हणटकीर हांव ताका वोगी रावपाक शकना कळ्ळें न्ही. दुशासनान द्रौपदीक केलें पळय तेणें आपले ते 5 जाण आसात सांबाळपी ती तेज्या खातीर ती रावली. पूण हांव मनिला शिरोडकर हांव डिफेंड करपाक म्हाका जाता. सो हांवें ताका डिफेंड केलें कळ्ळें. डिफेंड केलें तरी आसतना ते खूब जाण आडावपा आयले तरी ते कोण आडायताले पळय तेंच्या खाचींतल्यान सुद्दां तो म्हाका तेणें हात पिळो म्हाजो. आनी ते कितें फुडले रिपोर्ट आसा तो हांवें थंय दिला कळ्ळें. हांव त्या मेघश्यामाक असोच सोडपाना कळ्ळें. तूं सुभाष शिरोडकराचो भाव जावं कळ्ळें. लोक जशे आज पर्यंत तोंड बंद करून ओगी रावल्या पळय आनी तुमची जे सोंसला पळय ती गुलामगिरी आनी तुमी ती गुंडागिरी करता पळय शिरोड्यान ती म्हाजे कडेन तरी चलची ना. आतां तुका हांव कसोच सोडपाना. मेघश्याम तूं जर पळयता मेघनाथ आनी ती शिरोडकराची फॅमिली जर पळयता आनी शिरोडकार जर तूं पळयता न्ही जाल्यार ह्या मनिला शिरोडकर सोडचें ना तुमकां कशेंच सोडचें ना. जो पर्यंत म्हाका न्याय मेळना न्ही तो पर्यंत हांव ताका सोडचें ना. तुम्ही आयज आयकलां आसतलें आतां आमच्या मनिला बायन तशें विशेशान एग्जॅक्ट सिच्युएशन कितें जाल्लो आनी ग्रामसभा
ग्रामसभा एक सारकी इम्पॉर्टंट गजाल आसता. गांवाची कितें समस्या आसा ते ग्रामसभेक मांडटा. आनी आयज हो BJP सरकार, जो BJP सरकार म्हणटा आमी सगल्यांक घेवन वयता, तत्वां खुबशीं उलयतात, ही तत्वां आयज खंय गेली. आयज जे बायलांचेर अत्याचार जाता आनी ग्रामसभेक मुखेल म्हणजे ग्रामसभेक जेन्ना एक व्हिडिओ काडपाक सोदता, एक नॉर्मल आमी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक सोदता आनी हो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक पासून आयज दिवपाक सोदना. आनी शिरोडा पंचायती हेच्या पयलीं खुबशे आयकूंक येयल्ले की शिरोडा पंचायती आसा म्हणून, आनी हे प्रत्येक कितलेशे पंचायतींनी आयज BJP अशें करूंक लागलेलें आसा की तुमी कितेंय करा, आमी पळयता तेंकां फाटल्यान. सो हे जे आसा आयज लोकांनी चिंतपाक जाय, गोंयकारांनी चिंतपाक जाय, कित्याक BJP सरकार असो जाल्लो आसा, डिक्टेटरशीप टायप करून उडयल्लो आसा. डेमोक्रेसी म्हटल्यार डेमोक्रेटीक कितें रायट्स आसा, पंचायत राज एक्टान कितें आमकां रायट दिल्लो आसा, गोंयकारांक रायट, प्रत्येक ग्रामस्थाक रायट दिल्लो आसा, तो रायट आयज घेवन खंय तरी वयता आनी तेजेर मांडटा. तें आयज करूं नाकात म्हणटा ते. आयज ते म्हणटा आमी कितें सांगता तेंच करा, आमी कितें उलयता तेंच करा, कितेंय प्रपोजल आसा आमी कितें सांगता तेंच करपाचें आनी कांयच करपाचें ना. म्हटल्यार ही डिक्टेटरशीप आयज BJP सरकारान चल्ल्या. हेच्या पयलींय हांवें स्टेटमेंट केल्लो, सालाजार रूल जो आसा तो आयज गोंयांत हाडलेलो आसा. BJPचो मिन्स दुसरो जो एक कॉयन आसता, दोन बाजू आसता, एक BJP आनी दुसरे सायडीन सालाजार, हे जॉयन जाल्ले आसा आनी हो सालाजार रूल आयज गोंयकारांचेर ठोपलेलो आसा. आनी तेकाच लागून अशे अत्याचार जे आसा ते वुमन, जे डिग्निटी ऑफ वुमन आसता जो आयज खंयच पळयना. आनी BJPचे खूब जाण म्हणटा आमी बायलां खातीर अशें करता तशें करता. आयज तुमी पळयता आसतले बायलांचेर अत्याचार खुबशे जाता. आनी आमचे जे बाकीचे जे मेंबर्स आसले, ग्रामसभेचे मेंबर गेल्ले, तुमी पळयता आसतले कितलेशे मेंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता. हेच्या पयलू खूब कमी प्रमाणान ग्रामसभेक वयताले. आतां आमी जेन्ना अवेरनेस केली तेन्ना खुबशे ग्रामसभेक वयता. मात खूब कडेन ग्रामसभेक अशेंच घडटा. आनी ह्या घडणुकेक आयज खंय ना खंय जो पंचायत मिनिस्टर आसा तेणेन खंय ना खंय दखल घेवपाक जाय आसली, तेणें खंय ना खंय उलोवपाक जाय आसलें. एवरी टायम तो तोंड बंद दवरून ओगी रावता. आनी जी सेफ्टी प्रिकॉशन्स आसता ती सेफ्टी प्रिकॉशन आसता. खुबशे ग्रामसभेक अशेंच बोवाळ जाता आनी जो कंट्रोल आसा तो जायना. सो आमी मागता आमच्या मनिला बायक न्याय मेळोवन दिवचो आनी जे FIR आसा ती FIR बेगांचे बेगान लॉन्च करून तेजेर एक्शन घेवची. कारण अशें समज तेंका जालां, हें कोणाकूय घडपाक शकता. हेजे पयलूय तेंच्यांनी सांगलां, हेजे पयलूय खुबशें जालां. आनी ग्रामसभा म्हणल्यार ओपन प्लॅटफॉर्म, पब्लीक प्लॅटफॉर्म अशें जाता. आतां समज भायर समज ती भोंवता आनी कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा, हो व्हडलो प्रश्न आसा. सो आमचो डिमांड आसा. आनी जो CM प्रमोद सावंत, लॉ मिनिस्टर, जो आमचो होम मिनिस्टर आसा, आयज तेका दिसता नाल्यार हें बेग्याच्या बेग्यान हें FIR घेवचें. आनी जे तुमी पळयता आसतले आयज BJP सरकाराचे जे लॉ मेकर्स आसा ते लॉ ब्रेकर जाता. सो हेजेर एक्शन जाता काय जायना ही कळटली. कारण तुमी म्हणटा न्हू सगल्यांक समान आसता, नाल्यार हें समानता कळटली आमकां. महिला विंग प्रेसिडेंट आमचे कडेन आसा, हांव मागता आमची आरजीची तेजे कडेन एक ग्रामसभा अटेंड करप आनी एक बायले रेस्पेद दिवप ना हें कसलें न्याय. आनी दुसरें म्हणल्यार 33% विमन रिजर्वेशन केलां. मागीर व्हडले CM आनी आमचो PM उलयता की विमन सेफ्टी. एक बायलेक बरे भाशेन लेगोवप ना. एक ग्रामसभा तेन आवाज उठयल्यार तेजी धमकी दिवप, इतले धमकीनी अजून हात सुजलो आहा तेका आमी दुसरे फावटी व्हरता PHC ते हात सुजला, ब्लू जाला, सो फ्रॅक्चर आसतली आनी सगळ्यान ओपिनियन घेवपाक. दुसरें म्हणल्यार तेका ना ती हें केलां आनी तितूंतल्यान दादल्यान भितरल्यान वचून ते ना त्या जाग्यार तेका हात लायला म्हणल्यार तेका इंटेंशन आहलें की तेका मोलेस्ट करपाचें, तेका इतली वायट करपाचें समाजा मुखार ओपनली पब्लिकली. अशें एक बायले तरी जाता जाल्यार आनी बायले सेफ्टी हूंय हा कोण एश्योर करतलो आमी सेफ्टी दिवपाक. हे आमी सदां प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक बायलांचे इशू आमी हाडटा पूण आजुनूच कांयच इम्प्रुवमेंट जाल्लें ना. नांव कितें? ज्योतिता क्वाड्रूस. कमले. सो आमी ग्रामसभेचे मेंबर. सो एवरी ग्रामसभे आमी गांवचे लोक एज अ मेंबर ऑफ ग्रामसभेचे थंय वयता. वेगवेगळे इश्यूज आसा ते आमी मांडटा आनी कायद्यान उलयता लोकांचें काम करून दिता. अशेंच आयज गेल्ले आमी जे आमी वेगवेगळे इश्यूज आशिल्ले लोकांचे. आनी हे जी आमची पंचायत आसा केन्नाय जी पंचायत राज एक्ट आसा ती फॉलो करना. म्हणून आमी गांवचे वतीन एक फस्टूच पॉयंट घेतलो पळय. हेच घडटा कित्याक आमकां स्टेटमेंट मेळटा पंचायतींतल्यान सरपंचांतल्यान की फायल मूव जाल्या पूण एक्झॅक्ट स्टेटमेंट आसता मेळना. म्हणून आमी आयज पॉयंट घातलेलो लोकल MLA मिनिस्टर WD सुभाष सोळकर आमकां ग्रामसभेत जाय म्हणून पळय. आनी प्रत्येक ग्रामसभेत तो जाय, तोय ग्रामसभेचो मेंबर, कित्याक आमकां एक्झॅक्ट स्टेटमेंट तेजे कडल्यान कळटलें म्हणून, कित्याक ते फॉलो करना म्हणून. आनी आयज जो तेगे कॅरेक्टर आसा, तेगे तो भावपण तो आजूच न्हू प्रत्येक ग्रामसभेत तो झगडी करता, वेगवेगळे इश्यूज करता. म्हणून आयज आमी आमदाराक पळयलो तेगेलेच भावाक, पूण तो येयन आमकां दिसना.
आनी प्रत्येक पंचायती बसून जे 11 वार्डाचे डिसिजन हो घेता कोण हो एक सादो पंच कोण आपले बायलेची तेगे बायल आसा सरपंच पूण थंय वचोन प्रत्येक लोकांक तो त्रास करता हॅरेसमेंट करता आनी एक बरें जी आमची ग्रामसभा ही आमची घर म्हणटा ते घराची ताणें आयज वाट लायल्या हो जो आयज इन्सिडेंट जालो हो मेघश्याम शिरोडकर ही फूल आमची ग्रामसभेची वाट लायला सो हांव प्रत्येक डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता ताका इमिडिएटली एक्शन जावपा जाय तें जालें आनी ताका आनी सरपंचा इमिडिएटली टर्मिनेट करपाचो कित्याक ताका आयज कायद्यान तो उलोवपाक रायट नाशिल्लो जशें हांवें सांगलां फॉलो करना आनी तो उलोवन आयज तेणें जो कायदे सांगता पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनोन सांगलें आसा पांगमान स्टेटमेंट दिलें आसा तुमकां जाल्यार आमी धाडटा तांकां आमी सांगलें आमी तुमकां दाखयता आयकोपा रेडी ना पुलीस येयल्या पुलिसांनी मागीर सांगलां पब्लीक मिटींग ही रायट आसा आयज पुलीस स्टेशनाचो कायदो काडले आसा कोर्टान की हें करपाक शकता म्हणून रिकॉर्डिंग सो तें सांगलें पूण आयकोपा रेडी ना तेणी डायरेक्ट तेजे कडेन बायल मनशां एटॅक केल्ले आसा सो आमकां इमिडिएटली हेजें एक्शन जाय आनी स्ट्रिक्ट एक्शन जाय सो हांव बाब रिपोर्टा कडेन मागता जो आमचे सावथ गोवा MP कॅन्डिडेट आसा फुडलें उलोवचें म्हणून बीजेपीचो सरकार व्हडले व्हडले स्लोगन काडटा बेटी पढाओ बेटी बचाओ पूण हिंगा हे आमच्या मुद्दीक आतां हो स्लोगन काडटात तेजो मिनींग आमी जस्ट ऑपोजीट करपाक बेटी बचाओ बेटी पढाओ बेटी बचाओ न्हू हेजो बेटी पर हमला करो हेजो मिनींग ऑपोजीट जितले पळय स्लोगन काडटात जितले पळय आमकां ही आश्वासन दितात ही आमी सदांच कळोन येता ही ऑपोजीट वेयान आमी एक्सेप्ट करपाक जाय कित्याक हेंची आश्वासनां सगळीं फोटींग असतात आतां ज्या शिरोडाच्या पंचायतीन जाल्ले आहा हो असली दादागिरी चल्ली आहा पंचायतीक आतां मॅडमीनी सांगलां हें इंटेन्शनली करतात जाल्यार दिसता कित्याक आयज एक ग्रामसभाक आमचो आवाज भायर काडपाक आमी उलयतात पूण हिंगा इंटेन्शनली आनी कितें करतात म्हळ्यार हेंची दादागिरी खंय पावली ती पळय आनी हेंचो बेज हेजी कोणाचो आहा गेलो आहा तर आमकां खबर आसतली सगळे शिरोडेच्या लोकांक एक फॅमिलीचे इतली जाण ग्रामसभा हेचो पंचायत मेंबर जाले तुमी फॅमिली राज आख्खो गांव तुमीच चलोवपाक वता आनी शिरोडेच्या लोकांक ही आयज मोठी लॉस जाली आहा आयज तुमी शिरोडेच्या लोकांक शिकपाक जाय आनी हेचेर एका कापोस्ताद कसली जाली ती खबर ना तुवें कापोस्ताद आहा करून दाखयली पूण आमच्या भयणीन स्टेटमेंट दिला तेजेर आमी थांब रावतले आनी जो मनशान पंच मेंबरान हो हें केलां हें आक्रमण केलां तो ताबडतोब डिस्कॉलिफाय जावपा जाय हेगेर तो रोड डिस्कॉलिफाय जायना इमिडिएटली जाल्यार हेगेर कळटलो हेजो भावाचो सुभाष शिरोडकाराचो हात आहा म्हणून आनी हांव DOPकूय सांगता इमिडिएटली तो आतां डिस्कॉलिफाय जावपाकूच जायो कित्याक एका पंच निवडून हाडना हेसली कारस्थान करपाक हात घालपाक न्हू महिलाचेर हात घालपाक न्हू आनी तुमी खंयच्यो महिलांक साल्वार करतले बेटी बचाओ आनी असली आश्वासन दितात मरे तुमी हो एकूच डिमांड आमचो आमचे मनीला भयणीचेर हात घायला ह्या पंचाक डिस्कॉलिफाय करपाकूच जायो डिस्कॉलिफाय जायना जाल्यार BJPचो आमदार जो पळय आहा तेजो भाव हेजो आशिर्वाद आहा जाल्यार ते जावपा ना आनी DOP तुवें हेगेर ताबडतोब नदर घालपाक जाय आनी हें काम आमचें करपाक जाय आनी हेका जें पळय हेका हें आसपाक जाय ती आश्वासन आमच्या पुलिसांतल्या डिपार्टमेंटान मेळ्ळ्यात ती आमकां मेळों जाय कित्याक न्याय आमकां जाय न्याय मेळ्ळे बगर आमी जावंक रावपा ना कित्याक तुमची दादागिरी खूब जाली शिरोडे गांवांत ही दादागिरी बंद करपाक आमी शिरोडे आहाय आनी आमी हे मनीला भयणी आमचे भयणीक हात लायले तुवें चिंतूं जाय आहलोलें मनीला हात आयज न्ही पयलें 100 पाट चिंतूं जाय आहलोलें कित्याक तुजें तकलें कितें बोल्लो तें खबर ना भावाचेर चड उठटा आतां तूं कितें करून काबार करतले तें आमी करतात हेंच सांगून देव बरें कर म्हणटा नांव कितें आमी रोबर्ट पेरेरा सावथ गोवा प्रेसिडेंट आनी कॅन्डिडेट फॉर लोकसभा इलेक्शन आनी एक म्हाजें सांगता म्हाजें नांव मनीला शिरोडकर LIS दिपिंती शिरोडकर नाजाल्यार ह्या फालतू गोश्टींचेर सुद्दां इशू करपाक तें व्हडलें ना मनीला कोण आनी दिपिंती कोण तें हांवूच